आयज फाल्यां करीत निमणे मंत्रिमंडळ फेरबदलाक मुहूर्त सापडलो। पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरान बुधवारा आपल्या मंत्रिपदाचो राजीनामो दिलो। भलायकेच्या कारणाक लागून आपूण मंत्रिपद सोडटा म्हणून अलेक्सान जाहीर केले। रमेश तवडकारूय बेरेस्तारा सभापती पदाचो राजीनामो दितले। बेरेस्तारा सोपुतविधी जातलो। गोविंद गावडेक मंत्रिपदा वयल्यान काडल्या उपरांत ताचे एक मंत्रिपद रिते आशिल्ले। ते उपरांत आतां अलेक्सान मंत्रिपद सोडला। ताका लागून मंत्रिमंडळांत 2 जागे खाली आसात। ह्या दोनूय जाग्यांचेर मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकार हांकां मंत्रिपद मेळटलें। ह्या दोगांचोय सोपुतविधी बेरेस्तारा जातलो। आतां कोणाक खंयचें मंत्रिपद मेळटा हाचेर सगळ्यांचें लक्ष लागून रावलां। पुराय गोंयांत मडगांवां एकूच ESI हॉस्पिटल आसा। ताका लागून उत्तर गोंयच्या कामगारांक भलायकी तपासपा खातीर पयस वचचें पडटा। देखून दिवचल तालुक्यांत येवपी मुळगांव वाठारांत 150 खाटींचे ESI हॉस्पिटल उबारचे अशी मागणी राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडेन राज्यसभेत केली। पुराय गोंयांत मडगांवां एकूच ESI हॉस्पिटल आसा आनी ताका लागून लोकांक म्हणजे कांय जे कामगार असतात तांकां भलायकी तपासपा खातीर पयस वचचें पडटा। देखून दिवचल तालुक्यांत येवपी मुळगांव वाठारांत 150 खाटींचे ESI हॉस्पिटल बांदचे अशी मागणी राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडेन राज्यसभेत केली। मडगांवां पोरण्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटला कडेन 2 गाडयां मदीं झगडी जाली। 2 गाडयेचे मालक झगडपाक लागले। ह्या 2 गटां मदीं झगडी जाली। गाडी लायिल्ल्याच्या निमतान 2 गटां मदीं वादावादी जाल्ल्याचें कळटा। ह्या वादावादीचें रुपांतर झगडेंत जालें। हातूंत 2 जाण जखमी जाले। देखून तांकां उपचारा खातीर दाखल केले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मडगांवच्या पोरण्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटला लागसर 2 गाडयो एकमेकांक मोकल्यो। उपरांत दोनूय गटां मदीं वादावादी जालेली आसा। ह्या वादावादीचें रुपांतर उपरांत झगडेंत जालें। एका गटान दुसऱ्या गटांतल्या दादल्याचेर फायर एक्सटिंग्विशर मारलो। ताका लागून 2 जाण जखमी जाल्ल्यान तांकां सध्या उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केले। सेगीत पडपी पावसाक लागून मुरगांव पालसण बांदिल्ले कांय भाग कोसळिल्ले आसा। पालसण कोसळिल्ल्या सुवातेची मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान पळोवणी केली। उण्या दर्जाचें काम केल्ले खातीर संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टरा आड FIR दाखल करतलो। तशेंच संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टर हाका ब्लॅकलिस्ट करतले अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान ह्या वेळार सांगलें। ह्या सेगीत पडपी पावसाक लागून मुरगांव हांगासर पालसण कोसळिल्ले। पालसणाचे कांय भाग कोसळिल्ले। पालसण कोसळिल्ल्या सुवातेची मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान पळोवणी केली। तशेंच ह्या संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टरा आड FIR दाखल करतलो खंय अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान सांगलां। तशेंच संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टर ताका ब्लॅकलिस्ट करतले अशें आमदार संकल्प आमोणकरान सांगलां। थेवी मतदारसंघात उदरगतीची कामां जावंक नाशिल्ल्यान थेवीचो आदलो आमदार किरण कानोळकरान सरकाराचेर बरेच फोग पेटयल्यात। उदरगतीची कामां करच्या बदला सरकार बोलबच्चनगिरी करता असो आरोप जो आसा तो किरण कानोळकर हाणें केला। तशेंच गोंयचे लोक आतां भाजपाचेर विश्वास दवरिनात अशें तांचें म्हणणें आसा। थियेचो सद्याचो आमदार लोकां खातीर कामां करपाक अपयशी थारिल्ल्याचो आरोप लेगीत आदलो थिवेचो आमदार किरण कानोळकरान केला। भाजप सरकार हे कामां करिनात, फक्त बोलबच्चनगिरी करतात अशे आरोप आनी अशी टिका थिवेचो आदलो आमदार किरण कानोळकर हाणें केला।
बोरये पुलाची अवतिकाय जाल्ली आनी पुलाक पडिल्ल्या फोंडकुलांतल्यान लोखणाच्यो सरयो लेगीत ह्यो दिश्टी पडटाल्यो. देखून गोमंतक टीव्हीन ही बातमी उक्ताडार हाडिल्ली. त्या उपरांत भौशीक बांदकाम खात्याक जाग आयली. सध्या भौशीक बांदकाम खात्यान ह्या पुलाची दुरुस्ती करपाचें काम हातांत घेतलां. ह्या कामाक लागून पुलाच्या दोनूय वाटेनी येरादारीची कोंडी जावपाक लागला. ताका लागून कामार वचपी लोकांक कळाव जाता. ह्या कामाक लागून कामाक वचपी लोकांक कळाव जाता म्हणून तांच्यांनी नाराजी उक्तायल्या. तशेंच ह्या पुला समांतर एक नवो पूल बांदपाची मागणी लेगीत गाडयो चलोवपी चालक आतां करपाक लागल्यात. गोमंतक टीव्हीन ह्या बोरये पुलाची अवतिकाय उक्ताडार हाडिल्ली. ह्या पुलाच्यो कश्यो सरयो आनी कशे खड्डे पडला ते गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ले. ताच्या उपरांत भौशीक बांदकाम खात्याक जाग आयली आनी ताणें हें काम हातांत घेतिल्लें आसा. मात्र येरादारीची कोंडी सध्या जावपाक लागिल्ल्यान तांच्यांनी नवो पूल बांदपाची मागणी केल्या. गवळवाडा निरंगालच्या सुमती वेळी एका समाज वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकर हाणें मजतीचो हात दिवपाचें आश्वासन दिलां. उटांगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून सुमतीच्या घराचें छप्पर कोसळपाच्या मार्गार आशिल्ले. ह्या विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी उजवाडाक हाडिल्ली. गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ल्या बातमेची दखल घेत शिरोडेचे समाज वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकर हाणें तिका मजतीचो हात दिलेलो आसा. तिचें घर जें गळटा छप्पर कोसळ्ळा तिका मजत करपाचें आश्वासन शिवप्रसाद शिरोडकर हाणें ते जाणटेलीक म्हटल्यार सुमती वेळी फिका दिलेले आसा. ह्या जाणट्या बायलेक कोणाचो आधार ना. ती आपल्या घरांत एकटी एकसुरी रावता. सरकारा वतीन मेळपी 2000 रुपयांच्या आदाराचेर ती आपली कशी बशी जीण भागयता. सेगीत पडपी उटांगराच्या पावसाक लागून सुमतीच्या घराचें छप्पर कोसळपाच्या मार्गार आसा. तशेंच तिच्या घराक गळटी लेगीत लागला. कोणाचोच आधार ना तिका. मात ताका आतां मजतीचो हात मेळिल्लो आसा. मुळगांवच्या खेळा मैदानाच्या वयल्यान जाल्लो आरोप दिशाभूल करपी आसा. खेळा मैदानाच्या बांदकामांत अजिबात अर्थीक घोटाळो जावंक ना अशें स्पश्टीकरण जें आसा तें मुळगांव पंचायतीचे सरपंच मानसी कवठणकरान दिलां. खेळा मैदानाचें शिल्लक काम दीन दयाळ येवजणे खाला पुराय करतले अशें सरपंचान ह्या वेळार सांगलां. खेळा मैदानाच्या विशया वयल्यान फाटल्या 27 जुलयाक जाल्ले मुळगांव पंचायतीच्या ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जाल्लो. खेळा मैदानाच्या बांदकामांत अर्थीक घोटाळो जाला असो आरोप ग्रामसभेत जाल्लो. पंचायत मंडळाच्या राजिनाम्याची मागणी लेगीत ग्रामस्थांनी लावन धरिल्ली. ह्या फाटभुंयेर मुळगांव पंचायतीन पत्रकार परिशद घेवन हे आरोप जे आसा ते न्हयकारले. सरपंच मानसी कवठणकर आनी हेर 3 पंच वांगडी ह्या वेळार हजर आशिल्ले. मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या नूतनीकरणाच्या कामाक सुरवात जाल्या. तातूंत मुखेल सभाघर, ब्लॅक बॉक्स, थिएटर आनी एनेक्स इमारतीचो आस्पाव आसा. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान हाणें तेंको दिल्ल्यान मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाणें हो उपक्रम हातांत घेतला. नूतनीकरणाचें काम दर्जेदार आनी वेळार पुराय जावचें म्हणून फामाद चित्रपट आनी नाट्य कलाकार विजय केंकरे हांच्या अध्यक्षते खाला देखरेख समिती स्थापन केल्ल्याची माहिती रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तलकान दिल्या. मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या नूतनीकरणाच्या कामाक आतां सुरवात जाल्या. तातूंत मुखेल सभाघर, ब्लॅक बॉक्स, थिएटर आनी एनेक्स इमारतीचो आस्पाव आसा. मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हाणें तेंको दिल्ल्यान मडगांवचे आमदार दिगंबर कामतीन हो उपक्रम हातांत घेतिल्लो आसा. नूतनीकरणाचें काम दर्जेदार जावचें म्हणून एक समिती स्थापन केल्या. कुचेलीच्या झरींत दिसान दीस कोयराचे ढीग वाडत आसा. संबंदीत खात्यान तशेंच थळावे पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. वेंचणुके वेळारूच आमदार आनी मंत्र्यांक ह्या झरीची याद येता अशें थळावे सांगतात. चवथीच्या पयलीं ह्या झरींतलो गाळ काडचो आनी झर नितळ करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केला.
दिल्लीत जाल्ल्या जनसुनावणे वेळार एक सनसनाटी घडणूक उजवाडाक आयली. राजधानीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ताचेर हल्लो जाल्ल्यान सरकारांत सध्या बोवाळ निर्माण जाला. दिल्लीचो मंत्री परवेश वर्मान ह्या हल्ल्याक निंदनीय अशें म्हटलां. आपूण स्वता मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळा अशें ताणें सांगलें. तांच्या म्हणण्या प्रमाण फाटल्या 24 वरां सावन हल्लो करपी जो आशिल्लो तो मनीस मुखेलमंत्री रेखा गुप्ताची रेकी करतालो आनी मुख्यमंत्र्याक मेळटाच ताणें हो हल्लो केलो अशें तांचें म्हणणें आसा. ह्या हल्ल्यांत मुख्यमंत्र्याच्या हाताक, खांद्याक आनी तकलेक जखम जाल्या. सध्या पुलीस ह्या सगळ्या प्रकरणाची चवकशी करतात. त्याच वेळार दिल्ली सरकाराचो आनीक एक मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा हाणें ह्या घडणुकेचेर आपली प्रतिक्रिया दिल्यो. आतां मुख्यमंत्री बऱ्यो आसात अशें ताणें सांगलें. आयज आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधीचो जन्मदीस म्हणून तांची जयंती मनयली. ह्या संबंधात दिल्ली काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र यादवान आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधीक तांच्या जयंती निमतान आपले पक्ष कार्यालयांत तांकां श्रद्धांजली ओंपली. ह्या वेळार ताच्या योगदानाचो उगडास लेगीत काडलो. ह्या वेळार हेर काँग्रेसीचे फुडारी दिल्लीच्या पक्ष कार्यालयांत हजर आशिल्ले. तांच्यांनी आदलो प्रधानमंत्री राजीव गांधीची जयंती मनयली. आयज तांचो जन्मदीस म्हणून पुराय देश तांकां याद करता. सकाळ फुडें हिमाचलांतल्या चांबा हांगासर जमीन हाल्ली आनी भुंयकाप जालो. भुंयकापाक लागून चांबा हांगासर भयाचें वातावरण सध्या पसरिल्लें आसा. न्हिदिल्ल्या अवस्थेत आशिल्ले लोक ह्या भुंयकापाक लागून जागे जाले आनी ते भयभीत जाले. थळाव्या लोकांनी ह्या भुकंपांची सगळी काणी तथाकथीत प्रेस मिडियाक सांगली. सकाळ फुडें हिमाचलांतल्या चांबा हांगासर भुकंप जालो. ह्या भुकंपाक लागून चांबा हांगासर भयाचें वातावरण सध्या लोकां मदीं पसरिल्लें आसा. लोकांक ह्या भुकंपाक लागून न्हिदिल्ल्या अवस्थेंतल्यान सकाळ फुडें जागे जावचें पडलें आनी लोक उठ्ठात सकाळीं भयभीत जाले. सकाळी फुडें जें तांच्या वांगडा घडलें, भुकंप कसो जालो, जमीन कशी हाल्ली तेन्ना तांकां कशी जाग येयली, ह्या संबंदी लोकांनी तथाकथीत काणी प्रेस मिडियाक सांगली. दिल्लींतल्या 2 शाळांक परतून एकदां बॉम्बाच्यो धमक्यो येवपाक आयिल्ल्यो आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मालवीय नगरांतल्या SKV शाळेक आनी प्रसाद नगरांतल्या आंध्र शाळेक बॉम्बाच्यो धमक्यो मेळिल्ल्यो आसा. पुलीस घडणा थळाचेर पावले आनी संशयास्पद वस्तूंचो सोद घेवपाक लागले, मात तश्यो कांयच संशयास्पद वस्तू सापडूंक ना. ह्या धमक्याच्या कॉलात परिसरांत बॉम्ब लायिल्ल्याचें सांगिल्लें. शाळेन शिटकावणी दिल्या उपरांत दिल्ली पुलीस पंगड सुण्यांचो स्क्वॉड आनी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड घेवन त्या सुवातेचेर पावले. पुराय शाळेची सुवात रिती केली आनी सोद घेवपाक तांच्यांनी सुरवात केली, मात संशयास्पद गजाली कांय सापडूंक ना. जयपुरांतल्या पॅलेस शाळेक परतून एक फावट धमकोवपाचो मेल आयिल्लो आसा. हातूंत शाळेक बॉम्बान उडोवपाची धमकी दिलेली आसा आनी हाका लागून शाळा प्रशासन आनी पालकां मदीं चिंतेचें वातावरण निर्माण जालां. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या बरोबर थळावें प्रशासन आनी पुलिसांनी रोखडीच सोद मोहीम सुरू केली. भुरग्यांची सुरक्षीतताय मतींत दवरून पुराय शाळा रिती केली आनी खूब उतावळे शाळेंतल्या भुरग्यांक भायर काडली. धमकावपी मेल कोणे धाडलो आनी खंयच्यान तो आयला हाची चवकशी तपास एजन्स्यो करीत आसात.
उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी हाणें सकाळच्या भोंवडे वेळार विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सुरक्षा खातीर नेमिल्ल्या पुलिसांक मेळून तांच्या बरेपणाची चवकशी केली। तशेंच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी हाणें तांचे वांगडा संवाद लेगीत साधलो। उत्तराखंडाच्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सुरक्षा खातीर नेमिल्ल्या ह्या पुलिसांक सकाळ फुडें भोंवडी करते वेळार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हांच्यांनी ह्या पुलिसां वांगडा संवाद साधलो, तांकां शेकहँड लेगीत केलो आनी तशेंच तांची चवकशी केली आनी तांच्या कडेन संवाद साधपाक सुरवात केली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मेक इन इंडिया संरक्षण प्रकल्पा खाला केंद्र सरकारान मंगळारा भारतीय वायुसेने खातीर 97 LCA Mark 1A हे झुजारी विमान विकते घेवपाची मान्यताय दिल्या। संरक्षण सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या कराराक उंचेल्या पांवड्या वयल्या बसकेक निमणी मान्यताय मेळ्ळी, जाका लागून हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनीक ह्या विमानांचे उत्पादन सुरू करपाक मेळटले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मेक इन इंडिया संरक्षण प्रकल्पा खाला केंद्र सरकारान मंगळारा भारतीय वायुसेने खातीर 97 LCA Mark 1A झुजारी विमानां विकती घेतली आनी ही विमानां विकती घेवपा खातीर मान्यताय दिलेली आसा। संरक्षण सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या कराराक उंचेल्या पांवड्या वयल्या बसकेत निमणी मान्यताय मेळ्ळी। गोंया सयत आतां संवसारभरांतल्या कोंकणी मोग्यां खातीर एक खोशयेची गजाल आसा, खोशयेची खबर आसा। लोकसभेचे पुराय कामकाज आतां कोंकणींतल्यान आयकुपाक मेळटलें आनी ह्या खातीर इविटा डिसोजा, गौरी मावळींकर आनी समीक्षा वेळी हांची कोंकणी दुभाशी म्हणून लोकसभा सचिवालयांत नियुक्ती केलेली आसा। ह्या नियुक्तीक लागून स्वतंत्र भारताच्या इतिहासांत पयलेच फावट लोकसभेचें कामकाज कोंकणी भाशेंतल्यान कोंकणी भाशांतरीत जावन ते थेट प्रसारीत जातले आनी ते कोंकणींतल्यान आमकां आयकुपाक मेळटले। ताका लागून गोंया सयत संवसारभरांतल्या कोंकणी मोग्यां खातीर ही एक खोशयेची खबर जावन आसा। आपूण वॉल्टर आशिल्ल्याचें सांगून एका रियल इस्टेट वेवसायिकाक धमकी दिवन 2 कोटींची खंडणी मागपाचो प्रकार फातोर्डा वाठारांत घडलो। ह्या प्रकरणात संबंधितान फातोर्डा पुलिशेन कागाळ दाखल केल्या उपरांत पुलिशेन गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केलो। उपरांत पुलिशेन ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या 4 जाणांक अटक केल्या। हातूंत वॉल्टर फर्नांडीस हो मुखेल दुबावीत आसून ताचे कडेन पिस्तूल आनी ताच्या पिस्तुलाच्यो 4 गुळयो सापडल्यो। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। हालींच बेतलांत पुलीस कर्मचाऱ्यांचेर हल्लो करपाची घडणूक ताजी आसतना आतां वास्कोच्या पुलीस कर्मचाऱ्याचेर अनवळख्यांनी हल्लो केला। ड्युटी सोंपोवन संबंदीत पुलीस कर्मचारी वतालो तेन्ना वाटेक रस्त्यार आडून ताचेर हो हल्लो जाला। हातूंत तो कर्मचारी जखमी जालो। पुलिसांनी रोखडीच कारवाय करून हल्लो केल्ल्या 2 जाणांक अटक केली, जाल्यार हेर 5 जाणांक अटक करपाची आसा, ते फरार आसा। मजगतीं वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान ह्या प्रकाराचेर खर तिडक उक्तायल्या। दोशींचेर कडक कारवाय करची म्हणून मुरगांवच्या उप अधीक्षकाक आनी वास्कोच्या पुलीस निरीक्षकाक आदेश दिल्ल्याचे वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सांगला।
हॉटेलाच्या धन्याचे 70,000 रुपया परस्पर हडप करपी वेटराक दिवचल पुलिशेन अटक केली. विठ्ठलापूरच्या स्वाद रेस्टॉरंटात फसवणुकीचो हो प्रकार घडलो. ह्या विशीं हॉटेलाचो धनी भानुदास परब हाणें दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्या. 70,000 रुपया हडप करतनाच दुबावीत वेटरान गल्ल्यांतले 3,500 रुपया फारयले असो आरोप रेस्टॉरंट धन्यान केलो. केरळात सध्या व्हडा प्रमाणात पडिल्ल्या पावसाक लागून जायत्या वाठारांनी उदक साचिल्लें आसा. फाटले कितलेशेच दीस जाले केरळात मुसळधार पावस चालू आसा. ताका लागून कोट्टायमांतले जनजीवन विस्कळीत जाले. व्हडा प्रमाणात पडिल्ल्या पावसाक लागून कोट्टायमांतली भाताची शेतां बुडून गेल्यात. खासा करून कुट्टानाड वाठारांतली जायती भाताची शेतां उदकान तुंबल्यात, जाका लागून शेतकारांक बरेंच लुकसाण जालां. शेतकारांक शेतपीक सुरू करपाक समस्या निर्माण जावपाक लागल्या. तांच्या मुखार एक आतां व्हडलें आव्हान उबें राविल्लें आसा, कारण की सगळ्या शेतांनी हे मुसळधार पावसाचे उदक तुंबिल्लें आसा. ताका लागून शेतकारांक एक व्हडलें आव्हान तांच्या समोर उबें राविल्लें आसा. सध्या महाराष्ट्रात जोरदार पावस चालू असताना मुंबय सध्या फाटले 2-3 दीस जाले व्हडा प्रमाणात पावसान हाजेरी लायिल्ली आसा. पावसाक लागून कामार वचपी लोकांक सुद्दां खूब नाका जावपाक लागिल्ली आसा. मुंबयत व्हडा प्रमाणात पडिल्ल्या पावसाक लागून जनजीवन विस्कळीत जाल्लें आसा. मुंबयच्या जुहू बिचाचेर सध्या व्हडा प्रमाणात ही व्हडली ल्हारां थंय उसळपाक लागिल्ली आसा. मुंबयत व्हड पावस आनी भरती आशिल्ल्या कारणान दर्यान व्हडली ल्हारां थंय मारपाक लागल्या. ताका लागून प्रशासनान लोकांक दर्यादेगा पासून पयस रावपाचे सल्ले दिलेले आसा. हरशीं म्हणून मुंबय मातसो जरी पावस पडलो जाल्यार मुंबय बुडटा अश्यो घडणुक्यो बातम्यांचेर आयकुपाक येता. मात्र सध्या पावसान जोरदार मुंबयत हाजेरी लायिल्ल्या कारणान सगळ्या जायत्या वाठारांनी उदक भरिल्लें आसा आनी दर्यांक ह्या पावसा खातीर भरती उप्राशिल्ली आसा. केरळात सध्या ओनम उत्सवा पयलीं गुंडुलपेट फुलांची मळां पुराय बरीच फुलिल्ली दिश्टी पडटा. केरळाचो एक मुखेल कापणेचो उत्सव आशिल्लो हो उत्सव राजा महाबलीच्या सन्मानान मनयलो वता. पुक्कलम नांवाच्या फुलांची रांगोळी लेगीत तयार करतात आनी ह्या उत्सवाक म्हत्वाची आशिल्ली ही गुंडुलपेट फुलां ह्याच वेळार सध्या फुलून येतात, भरून येतात, जी ओनमा खातीर एक खूब म्हत्वाची मानली वता. सध्या आतां केरळात ओनम उत्सव सुरू जावच्या पयलीं ही गुंडुलपेट फुलां सनफ्लावर फुलून आयिल्लीं आसात. उटंगराच्या पावसाक लागून दूधसागर न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडल्या. देखून सातेरीम निरंकाल वाठारांतलो रस्तो उदका पोंदा गेलो. उदका पोंदा रस्तो गेल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाली. मंगळार सावन हवामान खात्यान ऑरेंज जाल्यार बुधवारा आनी बेरेस्तारा येल्लो अलर्ट जारी केल्लो. मात फुडल्या 2-3 दीस पावसाचें प्रमाण कमी जातलें अशें कांय संकेत आजून मेरेन दिश्टी पडना. मात फुडल्या सप्तकांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशी म्हायती हवामान खात्याचो संचालक नाहुश कुलकर्णी हांणी दिलेली आसा. हवामान खात्यान सध्या जोरदार पावस गोंयांत पडपाची शक्यताय आसा अशी म्हायती दिलेली आसा.